नमस्कार. गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कराचे येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. जॉब स्कॅमात 43 जणांक अटक, 3 केशींनी चार्जशीट. आरोपींची मालमत्ता जप्त, खर्च कारवाय जातली. कायदो सुव्यवस्था नियंत्रणात. राज्यपालाचे अभिभाषण. सगळ्या यत्तीक नवे शिक्षण धोरण 2027-28 मेरेन लागू. फुडल्या 2 वर्सां भितर साधन सुविधा. 2030 मेरेन NEP पुराय लागू. सोलर एनर्जीचेर फोकस. एका दिसाचे अधिवेशन म्हळ्यार लोकशाहीचो खून. अभिभाषणा वेळार विरोधकांचो बोवाळ. सभात्याग. पहिलेच खेप राज्यपालाक पावोवंक सभाघरांत विरोधी पक्ष फुडारीच ना. गोय ते प्रयागराज पहिल्या रेल्वेक मुख्यमंत्र्याचो बावटो. 1200 भाविक रेल्वेंतल्यान महाकुंभाक. लोकांचो प्रतिसाद. रेल्वे उपलब्ध असल्यार खंय आनीक 2 ट्रेनींची व्यवस्था. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात पहिली चार्जशीट. फोंड्या पुलिसांनी आरोपी दीपश्री सावंत, सागर नायक, सुनीता पावसकारा आड 600 मायज पानांचे चार्जशीट. परवरे पूजा आड. ल्हान भुरग्यांची लैंगिक पिडापीड करपी थिवीच्या 59 वर्सांच्या पॉल फॉन्सेकाक उखल्लो. 11 वर्साच्या भुरग्याचेर अत्याचार. चॉकलेटीचे हायस. किडनॅपाचोय आरोप. आणि कुंकळे रेड्याच्या हल्ल्यान 32 वर्साच्या तरणाट्याक मरण. रेडो येत्या वत्याचे फाटीक लागता. एनिमल हजबंडरी खात्यान बंदोबस्त करचो. थळावे मागतात. लोकांक भय. सरकारी नोकऱ्यांच्या स्कॅमाची सरकारान खर दखल घेतल्या. 43 जणांक अटक, 3 केशींनी चार्जशीट जाला. कारवाय करपा खातीर पुलिसांक पुराय अधिकार मेकळीक दिल्या. राज्यपाल अभिभाषणात उलयलो. कायदो सुव्यवस्था नियंत्रणात आसा. केशीचे डिटेक्शन 88.38%. अभिभाषणात सरकाराचे आकडे. The government has taken decisive action against fraudsters posing as against for governmental jobs. All the complaints received so far have been promptly converted into first information reports. Police have already arrested 43 accused so far. In these cases, property such as vehicles, gold ornaments, bank accounts, and other articles have been seized by the police. Already 3 such cases have been charge-sheeted and are pending in trial courts. I am confident that my government will take the cases in a logical end. My government has given free hand to the police authorities in the state to take up such matter with other appropriate agencies such as Enforcement Directorate and Financial Intelligence Unit. According to 16 such cases, information have been shared with the relevant agencies. My government has established Goa Staff Selection Commission to ensure transparent and merit-based recruitment for government jobs and eliminated any opportunity for fraudulent individuals to falsely claim as government job agents. My government has ensured that the law and order situation in the state remained under control. The most significant features of policing during 2024-25 up to November 2024 is that the detection percentage has gone up to 88.38%. The national crime rate studies also please be looked into by all our members. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात पहिली चार्जशीट जाली.
फोंड्या पुलिसांनी आरोपी दीपश्री सावंत, सागर नायक आणि सुनीता पावसकर ह्या तिगा जाणां आड चार्जशीट फायल केला. 600 मायज पानांच्या चार्जशीटात 9 साक्षीदार आसात. आरोपींच्यो गाडयो, बँक खातीं आणि मोबायल फोन अटॅच. तेवटेन परवरे कॅश फॉर जॉब केशीत पूजा आड चार्जशीट. फाटल्या फावटी आमी जे आयकताले की जॉब स्कॅम म्हणून, आणि ह्या जॉब स्कॅमा भितर जायते लोकांक अरेस्टूय जाल्ले आणि त्याच प्रमाणे फोंड्या, मार्दोळा अश्यो ह्यो केसी आशिल्ल्यो. सो सध्या ह्या जॉब स्कॅमाचेर जी फोंड्या पुलिसांनी एक चार्जशीट फायल केल्ली आसा आणि चार्जशीट आसा एक्यूज दीपश्री सावंत, सागर नायक आणि सुनीता पावसकर ह्या 3 जाणांची चार्जशीट फायल केल्या आणि जवळ जवळ ही चार्जशीट 600 पानांच्या वयर फायल केल्ली आसा आणि हितूर विटनेसीस जवळ जवळ 9 विटनेस जावन आसा. त्याच प्रमाणे जो रिकवरी अमावंट आसा हो 10 लाख रुपया जावन आसा आणि केस आसा ती चिटींग केस म्हणून रजिस्टर केल्ली आसा 420 ऑफ IPC. त्याच प्रमाणे तेंची जी रिकवरी आसा ती सागर नायक हाजी एक बायक, एक स्कूटर हे अटॅच केल्ले आसा. त्याच प्रमाणे तेजो 2 अकाउंट आसा तेजे, एक फेडरल बँकेन पोंडा आणि त्याच प्रमाणे एक्सीस बँक पणजे होय बँकेचे डिटेल्स घेतलेले आसा. त्या प्रमाणे दीपश्री सावंत हिचे 3 4 व्हिलरी आणि 2 2 व्हिलरी ह्यो अटॅच केल्ल्यो आसा पंजरमा. त्याच प्रमाणे तिजो एक बिचोलीम SBI बँकेन एक अकाउंट आसा आणि त्याच प्रमाणे जी सुनीता पावसकर हिजो मोबायल अटॅच केल्लो आसा आणि त्याच बरोबर तिजे 2 बँक अकाउंट आसात ते SBI आणि एक युनियन बँक आणि त्याच प्रमाणे तिगांचे हे मोबायल सध्या केसीक अटॅच केल्ले आसा. जी आतां म्हाका दिसता हे जे चार्जशीट आहा ही रोखडीच फायल जातली आणि जेणे करून उरलेली ज्यो चार्जशीट आसात त्यो मार्दोळ पुलीस स्टेशनाचेर आमकां पळोवच्यो पडटल्यो की केन्ना पर्यंत ह्यो फायल जातात. ह्यो स्टुडंटां खातीर फोंडेच्यान विवेक प्रभू. सगळ्या यत्तांक नवे शिक्षण धोरण 2027-28 मेरेन लागू करपाचो सरकाराचो प्लान. 2 वर्सां भितर साधन सुविधा पुराय करून गरज आसा थंय शिक्षण संस्थांची पुनर्रचना करतले. 2030 मेरेन NEP लागू. 2025 मेरेन 10 मेगावॅट सोलर एनर्जीचे टार्गेट करूंक सरकाराचो पयलो येता ताका सबसिडी दिवपाचो प्लान. राज्यपालाचें अभिभाशण. The implementation of national education policy will be completed in all grades by 2027-28 and next 2 years will be used for cluster formation and physical restructuring of the institutions wherever required so as to complete NEP implementation in the state by 2030. In the year 2024-25, NEP 2020 implementation was continued to Balwadiga in foundational stage and grade 9 of secondary stage. Goa is the first state to constitute Goa State School Standards Assessment and Accreditation Authority to ensure that the National Education Policy 2020 is implemented to its fullest potential. The state government has introduced CM Suvidya scheme for upgradation of vibrant infrastructure and development of holistic and productive academic environment. My government is promising solar rooftops in the state for residential sector, including target set for 100% renewable energy through the launch of YM Vinmulya Vich Yevjan 2024 to ensure zero electricity bill and free residential rooftop up to 5 kilowatts for residential consumers consuming 400 units or less per month for the last 1 year period. The state intends to provide subsidy on first come first serve basis to achieve the target of 10 MW of residential rooftop by June 2025 by detailing existing scheme to the PM Suryagar Mat Bijili Yojana. एका दिसाचे विधानसभा अधिवेशन हो लोकशाहीचो खून. विरोधी पक्ष फुडारी युरीची सरकाराचेर टिका. सरकार खंय विरोधकांक जापो दिवपाक भियेता. राज्यपालाच्या अभिभाशणाक विरोधकांचो निषेध. मुख्यमंत्री म्हणटा पयलेच फावट अभिभाशणा उपरांत
राज्यपालाक पावोवपाक सभाघरांत विरोधी पक्ष फुडारीच ना. नवो इतिहास. Speaker sir, with due respect to the honorable governor, with due respect to the honorable governor, गव्हर्नराचे भाषण जाऊ दी. आज जे सेशन जे घेतला हे एक दिसाचे जे सेशन घेतला पोजिशन लीडर honorable governor, you are a native of Kerala, and in Kerala 50 days the session is taken in 1 year. But in Goa it is said, because and that you are the custodian of the house. 2 days we are meeting in 6 months. 2 days. Now I would like to आज ये session जे घेतला honorable governor, opposition leader तुम्ही everything has been bulldozed in one opposition leader बसून घ्या. Speaker sir, हे मागा दिसता आज बसून घ्या ना बसून बरें स्पीकर सर, बट दिस पर्टिक्युलर सेशन जे आज जे वॉर्निंग दिता समजा तुमका स्पीकर सर डिस्टर्ब करपाक ऑन माधुरी will the Honorable Speaker and members of the Legislative Assembly. What about the law and order situation? Speaker sir, what about the environment issue? मजगती या बोवाळा उपरांत विरोधकांनी सभात्याग केलो. अभिभाषण सोंपले तेन्ना राज्यपालाक सोडूंक विरोधी पक्ष फुडारी खंय सभाघरांत ना. मुख्यमंत्री म्हणटा विरोधी पक्ष फुडाऱ्याचो नवो इतिहास. सेशनाक गव्हर्नर एड्रेसाक खंयसरूच मरे म्हणजे म्हाका दिसना इवन द ऑपोजिशन लिडर गव्हर्नराक पावपाक येवंक ना. फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली कितेंय जरी जालें सुद्दां सर जाल्यार गव्हर्नराक परत सोडपा खातीर एलओपी हो कायम येता. शेवटी सेंटिटी ऑफ हाऊस शूड बी मेंटेन. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय सरकाराक सुप्रीम कोर्टात धपको. कळंगूट, कांदोळे, हडफडे, नागवा आनी पर्राचे ओडीपी वाठारांत बांदकामाचेर बंदी घालपाचो आदेश हायकोर्टान दिल्लो. 23 जानेराक दिल्ल्या ह्या आदेशा आड सरकारान सुप्रीम कोर्टात अपील घाल्ली. सुप्रीम कोर्टान SLP डिसमिस केली. The Supreme Court has rejected the fresh SLP filed by Goa government, in which the government had challenged the order of the High Court dated 23rd January 2025, in which the High Court had ordered that no construction will be allowed on the basis of ODPs for the villages Kalangut, Kandoli, Parra, Nagwa and Arpura. A petition has been filed before the High Court challenging the ODP for these 5 villages, and the Supreme Court had previously said that no construction will be made on the basis of those ODP till the High Court decides the connected PIL. Mukesh Kumar for Prudent. गोय प्रयागराज पहिली रेल्वे सुटली. 1200 भाविक पहिल्या रेल्वेंतल्यान महाकुंभाक रवाना. मुख्यमंत्र्यान सकाळी बावटो दाखयलो. 13 आनी 21 तारखेर खंय आनीक 2 ट्रेनी वचपाच्यो. लोकांचो रिस्पॉन्स पळोवन आनी रेल्वे मेळ्यार आनीक 2 रेल्वे सोडपाचो सरकाराचो प्लान. लोकांची सनातन धर्माविशीं आस्था खंय वाडल्या. गोंय सरकारच्या वतीन प्रयागराज महाकुंभ वचपाची पहिली ट्रेन आज आमी हांगासल्यान प्रयाण करपा खातीर झेंडो दाखयलो आनी जवळपास 1200 लोक आज पयली महाकुंभा ते पवित्र स्नान करपा खातीर गेल्या. गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव तांकां शुभेच्छा व्यक्त करता आनी फुडें अश्यो आनीक 2 ट्रेनी 13 तारीख आनी 21 तारीख वचपाच्यो आसा. एकंदर ट्रेनी जर अवेलेबल जाल्यो आनी लोकांचो उत्साह तसो आनीक आसलो आनी किंवा आनीक लोकांनी रजिस्ट्रेशन केलें जाल्यार आनीकूय 2 ट्रेन सोडपाचो असो सरकारचो मानस आसा, इच्छा आसा. हांव सगळ्यात पयली गोंय सरकारच्या वतीन जे आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर ज्यांच्या फुडाकारा खातीर फुडाकारान ही ट्रेन गेल्या बाब सुभाष फळदेसाय आसात, आमचे क्रीडा मंत्री बाब गोविंद गावडे आसात, आमचे पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष बाब दामू उर्फ दामोदर नायक आसात, माजी मुख्यमंत्री बाब दिगंबर कामत, आमदार बाब राजेश फळदेसाय, त्याच बरोबर माजी आमदार आमचो बाब सिद्धार्थ आसा, ह्या रिजनल हेड मॅडम आशा शेट्टी ते हांगासर आसात. एकंदर आमचे सरपंच आनी बाकीचे सगळे हेंच्यांनी व्हड्या उत्साहात ह्या करमळीतल्या रेल्वे स्टेशनाच्या वयल्यान
सगळ्या जाणांक हांगासर निरोप दिवपा खातीर आमी हांगासर जमलेले. गोंयांत ज्या पद्दतीत सन्स अँड सी हाज्या बरोबर स्पिरिच्युअलिटी वाडटा हे ह्या प्रयाग राज्याच्या ट्रेनीच्या उपरांत दिसून येता. चडांत चड लोक हे सनातन धर्माकडे मोठ्या प्रमाणात आस्थेन पळयतात आनी मोठ्या प्रमाणात सनातन धर्माचें काम हे वाडत आसा. हांव प्रयागराजाक वचपी सगळ्या आमच्या भक्तगणा खातीर खूब खूब शुभेच्छा व्यक्त करता आनी वचपी ज्यो 2 ट्रेनी आसा ताज्याय खातीर तेंच्यांनी ट्रेन बुकींग करचें. ऑनरेबल मुख्यमंत्री योगीजी हांच्यांनी उत्तर प्रदेशात केल्ले वेवस्थे खातीर तांचें अभिनंदन करता. कालच माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी बी पवित्र स्नान केलें. ह्या सगळ्या जाणांक शुभेच्छा व्यक्त करता आनी गेल्लेल्या सगळ्या आमच्या तांच्या खातीर सुखरूप ही यात्रा सफल जावची ही गोंय सरकारच्या वतीन हांव मनोकामना व्यक्त करता. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. हैदराबाद प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. ट्रान्सफॉर्मर फॉल्टी जाल्ल्यान मडकय वाठारांत हाय वोल्टेजीन फ्रीज, सीसीटीव्ही, टीव्ही शॉर्ट जावन लासल्यो. कांय घरांनी लाखांनी लुकसाणीचो अदमास. थळावो पंच म्हणटा मडकय वाठारांत अंडरग्रावंड केबल घाल्यात ते खंय डुप्लिकेट. तांचेर खंय ISI मार्क ना. सरकारान रिप्लेस करचे. मडकय वाठारात ट्रान्सफॉर्मर फॉल्टी जावन हाय वोल्टेजीन लोकांच्या घरातली उपकरणां लासली. लाखांनी रुपयांच्या लुकसाणीचो अदमास. सरकारान घातिल्ले अंडरग्रावंड केबल फॉल्टी म्हूण थळावो पंच सांगता. सरकारान खंय कितें तरी आधार करचो. आयज सकाळीं कितें जालें, सकाळीं 9 सुमार हाय वोल्टेज येयली आनी घरा कडेन हांव आशिल्लो. म्हणजे म्हागेलो घरा कडलो कॅमेराचे बॉक्स जे आसा तें जळ्ळें थंय आनी फ्रीज गेलो. जे सांगपा लागलो हांवें वयर तांकां इलेक्ट्रिसिटी वयर मडकय हें केलो, कितें फोन केलो. सो ते म्हणपाक पळयता हांगा कांय येना म्हणपा लागले ते. मागीर ते येयले म्हणटकीर मागीर तेंचे थंय पळयला पळय जाल्यार ट्रान्सफॉर्मराचो फॉल्ट कितें म्हणपा लागले ते. कितें वॉशिंग मशीन गेलें, मागीर ते प्रताप तेंगेले टीव्ही गेली. अशें खुबशे कोणाली कितें कितें डॅमेजीस जाल्ले आहा हाय वोल्टेज येवन. आतां पळोवपाचें लोकांक कितें खंयच्यान कशें कितें जेवपाक मेळटा तें हें करपाचें गव्हर्मेंटान. आतां केबल जे घातल्या पळय ते केबल घातल्या ते सारकें ना. केबल ISI मार्क न्ही ते. हे घातल्या ते केबलांचो फॉल्ट दिसता म्हाका. हेजेरूय गव्हर्मेंटान एक्शन घेवपाक जाय. अंडरग्रावंड जे घातल्या ते डुप्लिकेट केबल घातल्या. ओके. सगळ्याक जे हे आमचे मडकय जे घातल्या ते डुप्लिकेट आनी बॉक्सां बीन बसयल्या पळय ते सारकी ना. बॉक्सां प्रोडक्शन फास्ट जाल्ल्या कारणान ते बॉक्सां बीन शॉर्ट जाता आनी हे जे तेणी डुप्लिकेट घातला ताबडतोब तेणी हें रिप्लेस करपाक जाय. ही हाय वोल्टेज जाल्ल्या कारणान जे पारंपय वाडो आहा तांकां लोकांक जायते लुकसाण जाल्लें आसा. थोड्यांचे फ्रीज, टीव्ही जावं वॉशिंग मशीन हे गेल्ले आसा. जो ट्रान्सफॉर्मर आहा तेजो फॉल्ट आसलेलो म्हणून ऑलरेडी तेंच्यांनी तो ट्रान्सफॉर्मर आहा तो रिप्लेस करपाक तेंगेलें काम सुरू आसा. पारंपयच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. ल्हान भुरग्यांची लैंगीक पिडापीड करपी थिवीच्या 59 वर्साच्या पॉल फॉन्सेकाक पुलिसांनी उखल्लो. म्हापशा JMFCन ताका 4 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. 11 वर्सां पिरायेच्या एका चल्याचे लैंगीक पिडापिडीचो ताजेर आरोप. भुरग्याक किडनॅप करून धमकावन खंय ताका वासनेक वापरतालो. चॉकलेटीचे हायस दाखोवन ल्हान भुरग्यांचे लैंगीक शोषण करपी थिवेच्या 59 वर्साच्या पॉल फॉन्सेकाक कोलवाळे पुलिशेन बुधवारा अटक केल्या. आपल्यो वासना पुराय करपा पयलीं तो खंय भुरग्यांक पॉर्न व्हिडिओ दाखयतालो. वाठारांतली भुरगीं ताका पॉल अंकल म्हूण उलो मारताली. पॉल अंकल भुरग्यांक आपल्या घरा व्हरतालो, ही सगळी कर्मां करतालो आनी उपरांत हे विशीं कोणाक सांगचें न्हय म्हण धमकी तशेंच मारबडयूय करतालो. ही एकूच केस न्हय जाल्यार त्या भुरग्याच्या धाकल्या भावाचेर आनी हेर बऱ्याच भुरग्यांचेर ताणें अशीच आगळीक केल्ल्याचें समाज वावुरपी आवदा विएगस सांगता. घरा कडेन पयलें कितें काम कर, एक्सप्लॉयटेशन करी तांचें. एकूच भुरगो न्ही, हो भुरगो सांगता तेतूंतल्यान तो आनीकूय भुरग्यांक व्हरतालो तसो. त्या भायर ह्या भुरग्याचो आनीक एक ल्हान भुरगो आसा, भाव आसा, ताका व्हरतालो.
आणि ताका एब्यूज केले म्हणून तांणी सांगला आपल्या कितें केलें तें. आपल्या वयल्या त्या जाग्याचेर टच केलें. आतां तो भुरगो म्हणटा तो बारान तेकून ताच्या घरांत बार आसा. ते बारान तोय कितें तरी पितालो आनी एका पिवपाक कोणू कितें तरी दितालो. ह्या भुरग्याक तांणी सेक्शुअली अब्यूज केला, ताका इंटॉक्सिकेटींग ड्रिंक दिला, त्या भायर ताका ज्यो गोश्टी करपा नाका त्यो केल्या. त्याच्याहून फुडें वचून व्हिडिओ फोनोग्राफीक व्हिडिओ दाखव आनी ते पद्दतीन आपल्या कडेन तुमी करात. इतकेंच न्ही, ते चेड्याक खंय तो दुसऱ्या दादल्यां कडेनूय व्हरतालो. म्हूण एक्झॅक्टली कितें चलतालें तुवें ताणें आमकां सांगूं ना, पूण ट्रॅफिकींग करतालो ताका. तशेंच ह्यो असल्यो घडणुको गोंयांत जावच्यो न्हय हे खातीर खर कारवाय करची. तशेंच ह्या घडणुकेचे फोटो वा व्हिडिओ काडल्यात जाल्यार ते विशीं खर कारवाय जावची अशी मागणी आव्दान केल्या. म्हजी मागणी की कंप्लीट मॉनिटरींग जावपाक जाय. असल्यो गोश्टी गोंयांत जावपाक दिवपाक जायना. त्या भायर फोटोग्राफ आनीक एक सांगपाचें म्हणल्यार तो नोकरो हो फोटो काडटालो जाल्यार तांण बी इन्व्हेस्टिगेशन जावचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मया वायगिणी म्हणटा थंय नव्या रेल्वे स्टेशनाक केंद्राचो बावटो. राज्य सरकार आनी आदलो आमदार अनंत शेट हाणें केल्ल्या यत्नाक यश म्हण आमदार प्रेमेन शेट उलयला. स्टेशनाक जागो खंय आदींच निश्चित जाला. मया रेल्वे स्टेशन जालें जाल्यार खंय उत्तरेच्या लोकांक बऱ्याक. केंद्र सरकारान खासा करून रेल्वे मंत्रालयान निर्णय घेतला की लॉंग पेंडींग इश्यू जो आसलो आमचो की मयान एक स्टेशन जावचें म्हणून, हो इश्यू सँक्शन जाल्या बद्दल हांव केंद्र सरकाराचे खासा करून रेल्वे मंत्रालयाचे आनी सगळ्यांचे हांव आभार मानूंक सोदतां. मयान रेल्वे स्टेशन येवप हे एक आमची डिमांड आसली सगळ्या लोकांची. ते फुलफील केल्या बद्दल आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान सुद्दां ताका खूब हेल्प केल्लें आसा. ताका लागून आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, तशेंच आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नायक, तशेंच आदले आमदार मयेचे अनंत शेट हेंच्यांनी जे प्रयत्न केल्या त्या प्रयत्नाक यश येयल्यामुळे तांचेय बी हांव आभार मानता. पूण जागा कितें डिसायड जाला? जागा ऑलरेडी डिसायड जाल्ली आसली, पयलींच डिसायड जाल्ली आसली ती. तेंचे कडेन प्री ऑक्युपायड असो प्लॉट आसा. मये वांयगिणी म्हणटा थंयसर तो प्लॉट आसा आनी त्या जाग्यार थंयसर जर स्टेशन जालें जाल्यार मयेच्या इकॉनॉमीन थोडोसो भर पडटलो अशें अंदाज आसा. ह्या दृश्टीन नक्कीच मयेकारांक न्हू तर संपूर्ण नॉर्थ गोवा वासियांक हेजो लाभ जातलो आनी एकंदरीत जी इकॉनॉमिकल ग्रोथ जातली ती सगळ्या गोंयकारांक खूब फायदेशीर आसता. कुंकळे भोंवत्या रेड्याचो एकल्याचेर हल्लो. रत्नाकर गांवकाराक हॉस्पिटलांत व्हरतना मरण. कांय दीस जाले खंय हो मारकुरो रेडो लोकांच्या फाटल्यान लागता. एनिमल हजबंडरी खात्यान लक्ष घालून रेड्याक धरून व्हरचो म्हण थळावे मागतात. मजगतीं कुंकळे पुलीस चवकशी करतात. लोकां मदीं भंय. कुंकळे बेवारस रेड्यान 32 वर्सां पिरायेच्या रत्नाकर गांवकाराचो जीव घेतलो. फाटले कांय दीस हो बेवारस रेडो खंय वाठारांत भोंवता, लोकांच्या फाटल्यान धांवता. आज रत्नाकर आपल्यो म्हशी सोडूंक गेल्ले कडेन ताचेर हल्लो जालो. पावलो सोडपाक पावलो म्हणटकूच तो एक अननोन मनशां गेलो रेडो हिंग येतालो आनी सुमार मोरलेस 2 म्हयने जालो तो हिंग आसतालो. अजिबात आज कितें जालें तो वयता आसतना थिंग गेलो आनी तो थिंगसर भुरगीं पाव केला तो रेड येयलो तो तेच्या गांवट्याचे माल हिंग आसा हेचो रगत थिंग आसा. मागीर तेका 108 आपलो आनी एम्बुलन्स आयलो आतां तिका मडगांव हॉस्पिटलांत पावच्या तो एक्सपायर जालो. सो हांव म्हणटा आज 2 म्हयने जाले हे रेड्याची कोणाची हावसपूस सुद्दां ना जाल्यार हांव मागता हे एनिमल हजबंडरी कडेन मागता की प्लीज वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू कायंडली दोराय ताका व्हराय ना जाल्यार कोण व्हरून खंय मारय. तो लोकांक शेतां वचपाक दिना, लोकांक स्पेशली बायलां फाटल्यान लागता. हो रेड सगळ्यांक मारपाक येता. सगळ्या बायलांक शेतां वचोन दिना, दादल्या बाय चेडवांक पन्ना शेतां वचोन फाटीं लागता. आमगे तरी आमगे भुरग्यांनी वाड्या वयल्या भुरग्यांनी गांवकारा भुरग्यांनी वचोन सगळ्या कंप्लेन असो असो रेडो जाता म्हणून त्रास करता म्हणून. तरी ह्या भुरग्याक म्युनिसिपालिटी केअर घेयना. आनी म्युनिसिपालिटी कित्याक वचूंक जाय ती? हे आमच्या गरिबा लोकांक पळयना जाल्यार म्युनिसिपालिटी कित्याक वचूंक जाय सांग पळया. ना 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 शेतां बायलां फाटीं ना खंय शेतां गेल्यार कोण वयता हाडपा हें करूंक गेल्यार फाटीं नगो खंय
मारूया सांग पळोवन लोक जीव मेळ्या म्हणून लोक धांवतात. कित्याक लोक कोण कोण सांगताय आपणा फाटी नागलो पुन्हा फाटी नागलो म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पिटबुल रॉटविलर सारखेल्या ब्रिडाचे सुणे असल्यार तांकां घेवन पब्लीक सुवातींचेर भोंवचें न्हय. आसगांव पंचायतीची पब्लीक नोटीस. कोणूय सापडल्यार खंय तांचेर कारवाय जातली. सरपंचान नोटिशीत स्पश्ट केला. वर्सा भितर आसगांवां फॉरेन ब्रिडाच्या सुण्याच्या हल्ल्याचे 2 प्रसंग घडल्यात. ताका ताणें आपल्या घरानूच बांदून दवरूंक जाय आनी ताजी केअर घेवंक जाय. आतां समज ताजे घरा लागीं कोण दारार आयलो तो ते कुत्र्याक भितर घालूंक जाय आनी दुसरें कितें ताजो केअर घेवंक जाय. आयकलें पंचायतीन कितें वायट करूंक ना, पंचायतीन बरें केलो. आनी दुसरें कितें तो आतां आमच्या सामकार हो पळय हो सुडा तो रेबीसाचो सामकार बसला तो. पंचायत कांय पळोवची ना, पंचायत लेटर करतली कळ्ळें न्ही. आतां होच सामकार आहा तो सुडा तो रेबीस तो कांय सांगूंक जायना. आसगांव पंचायतीन एक नोटीस काडल्या आनी हे नोटिसीन तेणें तेंच्यांनी लोकांक कळयलां की जे हिस्र जे सारके भयानक अशे जे कुत्रे आसात रॉटविलर आनी पिटबुल सारके जे कुत्रे आहात तांकां भायर सोडचे न्हू आनी ते जे कोण आसा जाल्यार तेंच्यांनी तांकां भितरूच दवरचें. नोटीस काडपाचें कारण म्हणजे की 2-3 दिसां फाटीं आस्कोचेर एका भुरग्याचेर रॉटविलर ह्या सुण्यान एटॅक केलो आनी ताका पांयांक व्हडलो घास काडलो. त्या प्रकारचे जे कोणा कडेन जे कुत्रे आहात तांकां भायर सोडचे न्हू किंवा पब्लीक प्लेसीर तांकां हाडचे न्हू आनी हे जर तांकां हें जालें जाल्यार तेंचे स्ट्रिक्टली एक्शन जातली. स्टुडंटा खातीर आस्कोचे आनी श्यामसुंदर फुट्टी. अंदूचो वर्ल्ड पीस म्युझिक फेस्टिवल सूर जहां 2025 येता त्या 7 आनी 8 तारखेक कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन घोशणा केली. फेस्टिवल कला अकादमीन जातलो. नेदरलँड, आयसलँड, स्वीडन तशेंच पुराय देशांतले कलाकार फेस्टिवलांत वांटो घेतले. डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर कला आणि संस्कृती संचालनालय सूर जहां 2025 कार्यक्रम 7 फेब्रुवारी आणि 8 फेब्रुवारी कला अकादमीच्या दीनानाथ मंगेशकर ऑडिटोरियमांत सूर जहां हो एक युनिक फेस्टिवल जे जागेचेर फोक त्याच प्रमाणे नॅशनल आणि इंटरनॅशनल आर्टिस्ट कमिंग टुगेदर टू फॉस्टर द क्रॉस कनेक्शन ऑफ द म्युझिक आणि ज्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी जर पळयतात की म्युझिक असो एक फील्ड जावन आसा where it connects the soul and all the artists in the entire world, irrespective of the walls of the religion, walls of the caste, walls of the community. आणि त्या दृष्टिकोनातून असो तरेचो एक प्रयत्न भारताच्या एक आयकॉनिक सिटीन 4 सिटी पणजी, दिल्ली, जयपूर आणि पटना अशा विविध शहरांनी घेवपाचो एक विशय आसा. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलाचेर. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.